Join Cell Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparations for class 7 to 12. Register today for Cell Talent Search exam for class 6 to 12. Admissions are now open for repeaters medical batch for NEET 2022. आझादी का अमृत महोत्सवच्या निमित्तान देशाचे प्रधानमंत्री आमचे पूर्ण पॉप्युलेशन जे आसा 18 to 59 तांकां फ्री बुस्टर डोस दिवपाचे केल्ले आसा आनी एक हांव सांगूंक सोदता आमचे गोंयचे जनतेक ह्या तरेची संदी परत परत गावची ना आनी प्रत्येक व्यक्तीक प्रत्येक सिटिझनाक हांव अपील करता की परत एकदा आमी पळयता की नवे नवे तरेचे वेरियंट येता म्हणून एक सेफ्टी प्रिकॉशनरी मेजर आनी सेफ्टी खातीर जाणटे लोकांची इम्युनिटी मातशी कमी आसता आनी दुसरे कोमॉर्बिडिटीजूय आसता जशें वय जाता आनी तांची इम्युनिटी कमी आसता सो ह्या फेजी आमी वॅक्सिनेशन चालू केल्लें आतां जशें कोविड बेगीन वचपाचें ना आनी 2-3 वर्सां तरी कमी प्रमाणात जाल्यार कमी प्रमाणात चालू असताना नवे वेरिएंट्स येऊ शकतात। मैं आपके माध्यम से सबको ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि ये जो प्रिकॉशनरी डोज का टाइम लिमिट है अगेन मैं बता रहा हूँ कि 9 मंथ से लेकर 6 महीना हो गया है। कोविड पोर्टल उसके लिए वो तो उसी तरह उसे एनेबल हो चुका है एंड जितना भी जो एलिजिबल हो गए काइंडली टेक दिस प्रिकॉशनरी डोज एज अर्ली एज पॉसिबल टू द नियरेस्ट 40 कोविड वैक्सीनेशन सेंटर्स एंड वी आर डूइंग इट इन अ मिशन मोड लांबीत दौरी नसताना स्टार्टिंग फ्रॉम 15th जुलै टिल 30th सप्टेंबर म्हणजे 75 डेज परत एकदा इन कमेमोरेशन ऑफ आवर आझादी का अमृत महोत्सव आता अशें ठरला की वॅक्सिनेशनाचो एक अमृत महोत्सव एज अ जन आंदोलन सगळ्यांक हे डोस दिवपाचे। So from today the government has allowed us to vaccinate beneficiaries with a booster dose below the age group of 60. Year before from January we have started giving precautionary dose or booster dose. डेली हे वॅक्सीन चालू आसा कोविशिल्डाक वॅक्सीन दितले 9 सकाळचे 9 ते पर्यंत 4:30 पर्यंत आमी हे वॅक्सीन दितले हितून डिफरन्स आसा वो आमी पयलो प्रिकॉशनरी डोज जो आमी 9 महिन्यांनी दितालो तो आतां आमी 6 महिन्यांनी केल्लो आसा। सो आतां आजूच चालू जाला सो प्रतिसाद बरो आयला सो आणि तुमकां सगळ्यांक मागणी करता हांव की ह्या अमृत महोत्सवाचो बेनिफीट तुम्ही सगळ्यांनी घेवचो।